उत्तर गोयचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले 13 एप्रिलाक बंद पायटले. उत्तर गोयच्यो सगळ्यो ट्युरिस्ट टॅक्सी बंद दवरतले. दक्षिण गोयच्या ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो बंदाक तेंको आसा, पूण दक्षिण गोयच्यो टॅक्सी उत्तर गोंयांत येवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी टॅक्सीवाल्यांच्या संघटनेन दिल्या. खाजगी गाडयो ट्युरिस्टांक भाड्याक दिवप बंद करात, टॅक्सींचो रेट कार्ड मुखेल सुवातीचेर बसयात, ह्यो कांय मागण्यो पुराय करच्यो म्हूण संघटना मागता. 13 तारखेर आमी बंद करतले. एका दिसा कोणाला आमी डिक्लेअर करता. जर आमचो संप स्ट्रायक चिगाळ्ळो, कितें त्रास जालो जाल्यार इट वील बी कंटिन्यू ऑल गोवा. आमी खरें म्हटल्यार प्रेस करता एज अ नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन म्हणून, पूण सावथाचे दोग जाण येयल्ले आहा ते सपोर्ट आहा आमचो. पूण आमी कितें करता, जर आमी नॉर्थाक बंद केले वी वील नॉट एक्सेप्ट एनी टॅक्सी कमींग फ्रॉम सावथ टू नॉर्थ गोवा. आमी घेवचे ना एकूय गाडी, सगळे गाडी आडयतले. आतां लोक आमचेर आरोप करता की आमचे जी रेटी आमी घेता ते आमी सुबेज घेता, लोकां कडल्यान पयशे घेता आनी कितें करता. आमचो डिमांड आसलो जशे प्रिपेड टॅक्सी आसा एअरपोर्टार थंयसर बोर्ड लायल्लो आहा, फेअर रेट्स तुमी लायात, डिस्प्ले कर. तुमकां खबर आसतली की मिटरा बद्दल तो उलयलो. आमचो कसलोच ऑब्जेक्शन काय ना. फर्स्ट आमची मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन की आमचे जे डिमांड आमी घातल्या ते आमकां पास करून दी. आनी हेचेर तेंचे कसलेच हे आश्वासनां, फक्त आश्वासनां खान खान आमी वाजाले आतां. आनी आमकां मेन म्हणजे आतां विश्वासूच ना गव्हर्मेंटाचेर. हो यू टर्न लोक म्हणटाले, पण आतां आमी म्हणटा हो यू टर्न गव्हर्मेंट. केंद्र सरकाराच्या एक्सपेंडिचर फायनान्स समितीन गोयच्या 3 रस्त्यांक मान्यताय दिल्या. तातूंत वेर्णा ते लोटले, नुवें ते धर्मापूर आनी काणकोणचो हायवेचो रस्तो आसा. 3 रस्त्यांचो खर्च सुमार 720 कोटी जाता. ह्या रस्त्याची टेंडरां रोखडीच काडटले अशी माहिती पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधानसभेत शुक्रारा दिली. काल EFC क्लियरन्स जाली आनी तातूंत आमचे 3 गोष्टी क्लियर जाल्यो युनियन मिनिस्ट्रीन. नंबर 1, लिंक रोड फ्रॉम वेर्णा टू लोटली अराउंड 250 crores. नंबर 2, आमचो जो नुवें बायपास टू धर्मापूर जो 4 लेन बायपास आसा तो 270 कोटीचो क्लियर जालो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो काणकोण आज बसून जो प्रॉब्लेम आनी प्रलंबीत रोड उरिल्लो नॅशनल हायवे 17चो तो क्लियर जाला. दॅट इज अराउंड 200 crores. हे तिनूय काल सांजे क्लियर जाले. म्हाका SMS आयला आनी वी वील गेट दॅट आनी वी वील टेंडर ऑल्सो. दीस इज ऑल्सो गूड न्यूज फॉर अस. विजयान अवयव दान करपाचो विशय विधानसभेत काडलो. सरकारान 1994तलो ह्युमन ऑर्गन्स ट्रान्सप्लांट कायदो गोंयांत चालीक लावचो व ताणें खाजगी थाराव हाडलो. अवयव ट्रान्सप्लांटाच्या केंद्राची सुविधा उबारूंक समिती नेमची म्हण कितल्याशाच सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी मागले. 2011तलो ह्युमन ऑर्गन्स ट्रान्सप्लांट दुरुस्ती कायदो मेळ्ळा. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात कायदो विधानसभे मुखार दवरता म्हण भलायकी मंत्री फ्रांसिसान सांगला. Spreading awareness is a very important area where the government has to take the initiative. Facilities for organ retrieval, the storage and logistics have to be installed. Certain rules will have to be modified to encourage organ donations. आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून घेवपाक जाय त्यो वेवस्थीत लायनअप जाल्ल्यो ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हे सगळे ऑर्गन्स आसतले, बॉडी आसतली, हे सगळे हेच्या खातीर एक वेवस्थीत पॉलिसी जावप आनी तातूंत गव्हर्मेंटान लक्ष घालून जाता तितके बेगीन जर पॉलिसी करीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जांकां दोळे डोनेट आसत किंवा बाकीचे ऑर्गन डोनेट आसत जेणे करून कितलेशाच जाणांक परत एकदां नवीन जीवनदान मेळटलें. And I urge the government that this resolution is a very good resolution. Maybe the त्रुटी सारक्यो ना, ते त्रुटी सारक्यो करपाची गरज आसा. I also request that first of all that a call center may be established. विजय बाबान जे प्रायवेट मेंबर्स बिल प्रायवेट रेजोल्यूशन मांडला ताका म्हजो एक पूर्ण तेंको हांव जाहीर करता. And I would appeal to all the members of the house, not only members of the house, all the public in general. आमी जेन्ना आमचे हातून जिविता भितर जीव उरना तेन्ना जर कोणाच्याय रुपान जर आमचे अवयव जर काम करपाक शकता जर जायत जाल्यार आमी दुसऱ्याक जीवदान दितात आनी आमच्या अवयवांकय जीवदान दितात. हाचे सारखे पुण्य कर्म ना. There are 2 issues. One is the religious issue and second is the awareness when to give. Only then other public little public zale I think is better speaker sir. Now that state has received the Transplantation of Human Organs Amendment Act 2011, number 16 of 2011, dated 20th September 2011.
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with a request that the state government should adopt the same. हो एक्ट आमकां फेब्रुवारीन पावला आनी हेजी तपासणी चालू आहा. हांव खात्री दिवंक शकता हो एमेंडमेंट एक्ट आहा पळय तो फुडल्या विधानसभेन हांव दवरता. घेऊया एक विराम.